आयज आमी पिलेन सालिगांव सबस्टेशना कडेन आसा आनी म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता की जो प्रॉमीस आमी लोकांक केलोलो जेन्ना इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएशन जातली हांगासर आमी आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर तेन्ना वा पांडुरंग मडकयकाराक एका हाडून हेजे कडेन सर्टन गांवकारांनी आपली कारणे घातलेले आपले कितें प्रॉब्लम्स आसा ते तेज्या फुड्यान मांडलेले आनी तेन्ना तेणें प्रॉमीस केल्लें की कितें वॉट एवर प्रॉब्लम्स आर देर आनी तेका कितें जर आमी इशू रिजॉल्व करूं शकता जाल्यार आमी ते करया आनी एट द अर्लियस्ट करया तेंच्या हितून आमी खुबशीं कामां प्रपोज केलेलीं. दीस इज द फर्स्ट वर्क वीच वील बी कॅरीड आउट आनीक तो आसा लेईंग ऑफ केबल सर्किट केबल फ्रॉम सालिगांव टू परवरी सबस्टेशन. आतां परवरी कडेन आमी सदींच सांगता की परवरी हॅड एक्सेस सप्लाय म्हणून तर एक्सेस सप्लाय आमकां सालिगांव हाडपाक जाय आसली तेज्या कारणान आमकां खुबसो रिलीफ मेळटलो. आय विल नॉट कॉल इट पर्मनंट सोल्युशन सारको इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम वॉट वी आर फेसिंग एज अ कोस्टल बेल्ट आनी स्पेशली टू द टेल एंडर्स आमची सालिगांव आमची नेरूल वेऱ्यां ह्या एरियेन ऑल 6 पंचायत्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम वीथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी. आतां हितून हो खुबसो मेजरली हो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जातलो. एक्सेस पर्वज ऑफ पावर हांगासर पावतलो आनी आतां ही लेईंग ऑफ केबल आमी आतां आयच्यान स्टार्ट करता आनी हो ले करीत थ्रू पिलेन परवरी सबस्टेशना कडेन वयतलो आनी दीस वील एक्चुअली स्टार्ट द कमेन्समेंट ऑफ दीस वील स्टार्ट सबस्टेशन वील स्टार्ट गेटिंग पावर आफ्टर 3 months. So within 3 months this work will get completed.